गोयचे लुसोफोनिया गेम्साचे फुडें कितें ते 22 सप्टेंबराक मकाव थारतले। भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचेर आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक संघटनेन बंदी घाल्ल्यान ही बसका आपयल्या। बंदीचे फाटभुंयेर भारतांतल्या लुसोफोनिया गेम्सांत वांटेकार जावपाचेर हेर 11 देशांचो सध्या फेरविचार चल्ला। गोय ऑलिंपिक असोसिएशनाचो महासचिव गुरुदत्त भक्तान हे प्रुडंटाक सांगले। तिरंगो नासतना गेमी करप कश्यो हाचेर गोय सरकाराचोय विचार चल्ला। 22 सप्टेंबराच्या बसकेंत एकॉलॉप लुझोफोनिया गेम्साविशीं म्हत्वाचे निर्णय घेतले। गोंयच्यान गुरुदत्त भक्ता, खासदार श्रीपाद नायक, लुसोफोनियाचे सीईओ केशवचंद्रा आनी संदीप जॅकीस वतले। गोंयचे मुख्यमंत्री ह्या बसकेंत वांटेकार जातले अशें सुत्रां सांगतात। हेर देशांची भूमिका ह्या बसकेंत स्पश्ट जातली। म्हणजे सगळे देशातले सगळे ऑलिंपिक कमिटीचे प्रतिनिधी तांच्यांनी आपयला 22 तारखेर। ओके, म्हणजे ह्या विशयाचेर थर्ड लुसोफोनिया गेम्साच्या विशयाचेरूच आनी एक बॅन जो आसा ताजेर सगळे उलोवपा खातीर। तो विषय कितें आसतलो? विषय म्हणजे कितें आसा, कदाचित जे खेळगडे येतात किंवा जे देश आमचे हांगा भाग घेतात तांकांय कदाचित ते बॅना बद्दल तांकां कितें खटकला आसतलें की बॅन केल्ल्या देशांनी आमी खेळगडे धाडप काय ना, हो एक प्रसंग तांचोय जाता। ते ताजेर विचार करतले, बसका तातूंत बाचाबाची जातली आनी एकॉलॉप शेवटी निर्णय घेतलो। कित्याक समजा कोणी एकट्यान सांगले ना इंटरनॅशनल ऑलिंपिक कमिटीचे बॅन आसा तेन्ना आमकां हे सारखे दिसना भाग घेवपाचे अशें म्हणीत जाल्यारूय तांचे कडल्यान फुडें वतले न्ही किंवा फुडें पडटले, फाटीं जावंक शकना, पण फुडें वचपाची शक्यता आहा मागीर। त्याच बरोबर भारतीय बावटो जर हुबोवंक मेळना जाल्यार गोंय सरकारूय ताचेर कितें तरी विचार करतलो अशें गोंय ऑलिंपिक संघटनेचो महासचिव गुरुदत्त भक्ताक दिसता। देशाचो बावटो हुबोवंक मेळना, राष्ट्रगीत म्हणपाक मेळना जाल्यार अपमानास्पद रितीन कित्याक त्या गेम्साचें आयोजन करप अशें भक्ता म्हणटा। आनी एकॉलॉपान जरी निर्णय घेतलो, आमच्या सरकारानूय ताजेर विचार करतले न्ही। आमकां जर बावटो आमचो तिरंग जर फुलोवपाक मेळना जाल्यार मागीर ताजेर विचार नक्कीच करपाक जाय न्ही। पूण आमचो जर तातूंत तिरंग वयर चडोवपाक मेळना, फुलोवपाक मेळना आनी राष्ट्रगीत जर आमचें म्हणपाक मेळना जाल्यार होस्ट करून जाल्यार म्हाका सांगया अवमानांनी कित्याक होस्ट करपाक जाय? मानांनी जावपाक जाय न्ही। इट इज गेम्स इज ऑफ प्रायड नॉट अशें म्हणटा तो विचार एक करचो पडटलो। तो स्टेटाक करचो पडटलो, स्टेटाक करचो पडटलो। हय हय। दुसरे वटयां बांबोळेच्या इंडोर स्टेडियमाचें काम सोडल्यार बाकी सगळीं कामां ट्रॅकार आसात अशी माहिती लुसोफोनिया गेम्साचे सीईओ केशवचंद्रान दिल्या। इंडोर स्टेडियमाचें काम अजून 70% पुराय जालां, मात ते वेळार पुराय जातले अशें केशवचंद्रा सांगता। ज्येष्ठ खबरांकार लौकीक शिलकार। स्टील मंत्रालयाचो गोयच्या मिनाचेर दोळो आसा। मिनाच्या निर्गतीचेर बंदी घालची म्हूण स्टील मंत्रालयाच्या स्थायी समितीन केंद्राक शिफारस केल्या। हाचो गोंयांतल्या मीन निर्गतीचेर परिणाम जावं येता। सध्याच्या धोरणा प्रमाण 64% परस चड तिखे आशिल्ले मीन निर्गत करूं येता। गोंयच्यान मात सगळेंच निर्गत जाता। देशांतल्या स्टील उद्देगांनी कमी दर्जाचे मीन वापरपी तंत्रज्ञान हाडचें अशेंय समितीन सुचयलां। थळाव्या स्टील उद्देगाक उर्बा मेळची म्हूण मिनाच्या निर्गतीचेर नियंत्रण हाडपाचें केंद्र सरकाराचें धोरण आसा। ह्या धोरणाक लागून गोंयांतल्यान जावपी मिनाच्या निर्गतीचेर परिणाम जावं येता। कोळसो आनी स्टील विशयक स्थायी समितीच्या 28व्या अहवालांत तशे संकेत मेळटात। सध्याच्या धोरणा प्रमाण 64% परस चड तिखे आशिल्ले मीन निर्गत करपाक मेकळीक आसा। गोंयांतले मीन चीन, युरोप, जपान, दक्षिण कोरिया आनी तैवान ह्या देशांनी मेकळेपणान धाडटात। 64 वा त्या परस चड तिख्याचे प्रमाण आशिल्ल्या मिनाच्या निर्गतीचेर बंदी घालची अशी सुचोवणी स्थायी समितीन केल्या। तिख्याचे प्रमाण उणें आशिल्ल्या मिनाचो उपेग देशांनूय करूंक मेळचो म्हूण बेनिफिसिएशन आनी एग्लोमरेशन सुविधा खातीर थळाव्या स्टील उद्देगांनी गुंतवणूक करची अशें समितीक दिसता। देशांत नव्यान येवपी स्टील उद्देगांनी तशेंच पोरण्या उद्देगाचो विस्तार करतना आयर्न ओर फायनान्सचो कच्चो माल वापर करपाची वेवस्था करची असो धोरणात्मक निर्णय घेवचो अशेंय स्थायी समितीन सुचयलां। मीन नव्यान तयार करप शक्य नाशिल्ल्यान देशांतल्या स्टील उद्देगा खातीर मीन सांबाळून दवरप गरजेचें आसा अशें समितीचें मत। समितीच्या ह्या मताचो गोंयच्या मिनाचेर आतांच परिणाम जायत अशें दिसना, मात मिनाचो वापर थळाव्या स्टील उद्देगांनीच जावचो अशें स्टील मंत्रालयाचें मत आशिल्ल्यान मुखार निर्गत बंद जावं येता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
गोंयांत बुसा जातीचे बासमती तांदळाचे पीक काडपाचे यत्न सध्या शेतकी विज्ञानीक आनी शेतकारांनी सुरू केल्यात. पूण गोंयांत बासमती तांदळाक गिरण नाशिल्ल्यान शेतकार हे भात पिकोवंक फाटीं सरतात. बुसा बासमती तांदळाक निर्गतीचेर बरी येणावळ येता. गोंयांत बासमतीची गिरण घालची म्हूण शेतकार मागतात. देवेंद्र गांवकाराचो रिपोर्ट. नित्याचे आणि पारंपारीक तांदळाची पिकावळ सोडून बुसा जातीचे बासमती तांदूळ शेतकारांनी लावंक सुरू करचे म्हूण यत्न चल्ल्यात. पोन्ने गोंयचे आयकार शेतकी संशोधन संस्थेन ताळगांवच्या शेतकाऱ्यांक घेवन हो प्रकल्प सुरू केला. ह्या बासमतीचे पीक बरें येता, पूण तो पॉलिश करपी गिरण गोंयांत ना. शेतकारांक कर्नाटकात वचचें पडटा. ताका लागून बासमती रोवंक शेतकार फाटीं फुडें जातात. बासमती रायस जाल्यार हांव 3 वर्सां रोयता, पण आमकां हांगा मिल ना म्हणटा आमकां ती पर्रा नाल्यार बेळगांव व्हरचें पडटा. आसा हांगा, पण ते भाशेन रायस आमचें जायना. जे आमकां पळय विकतें मेळटा हेचेर शॉपांचेर, ते भाशेन आमकां तें मेळना. हांवें म्हणलें कितें, आमकां तर गव्हर्मेंटान सपोर्ट केलो. एक मिल आमकां बरी आमकां हाडून दिली गोंयांत. ती बासमती रोया, वो तुमी आनी कसले हें रोया भात, ते जातले म्हूण गॅरंटी दीत आमी सगळे जाण बासमती हो आनी कितेंय रोवंक शकता. पुसा म्हणटा पळय तें बासमती वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्वॉलिटी इन द वर्ल्ड. आनी जेन्ना तें हांवें घातला तेन्ना इतली उमेद जाली म्हाका, ती किल्लोन येयलें. आनी मागीर रिप्लांटेशन करता तेन्ना दिश्टी पडटा की बरे भाशेन जालां. 1990त आयकारान गोंयांत बुस्मा जातीचें पीक काडपाचो यत्न केल्लो. तेन्ना पीक बरें आयिल्लें, पूण गोंयांत गिरण नाशिल्ल्यान प्रयोग परवडना जालो. इकॉनॉमिक्स जशी आमी पळयतले जाल्यार हें भात जर तुमी बरे भशेन गिरणीर काडत जाल्यार म्हाका दिसना की 65-70 रुपयाच्या सकयल हे तांदूळ खंयच्याय मार्केटान व्हरपाक जाता. आनी हो पोटेन्शियल आसा, पूण आमचे कडेन सद्या त्यो गिरणी ना. ताका लागून शेतकार फाटीं सरतात. आनी आमचे सेंटरान सुद्दां आतां बासमतीचें प्रमोशन म्हणजे आमी चड ताजेर भर दिना, कित्याक तर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन ना. देवेंद्र गांवकार, प्रुडंटा खातीर. गोंयच्या 43व्या इफ्फी खातीर प्रतिनिधी म्हूण नोंदणी शुक्रारासावन सुरू जाता. 7 नोव्हेंबर मेरेन रजिस्ट्रेशन ऑनलायन उक्तें आसतलें. प्रतिनिधी म्हूण नोंद जावंक 300 रुपया फारीक करचे पडटले. त्या उपरांत रजिस्ट्रेशन केल्यार 15 नोव्हेंबर मेरेन 500 रुपया फी लागतली. इतले मजगतीं इफ्फीचे इव्हेंट मॅनेजमेंटा खातीर म्हायती प्रसारण मंत्रालयान 7 ऑक्टोबर मेरेन प्रस्ताव मागयल्यात. शुक्रारच्यान इफ्फी खातीर नोंदणी सुरू जातली. ऑनलायन रजिस्ट्रेशनय करूं येता. www.iffigoa.org ह्या वेबसायटीचेर वचून रजिस्ट्रेशन करूं येता. 7 नोव्हेंबर मेरेन नोंद जातल्यांक 300 रुपया फी आनी ते उपरांत 15 नोव्हेंबर मेरेन 500 रुपया फी लागू जातली. गोवा सिनेफायल क्लबाचे वांगडी ESGचे वेबसायटीचेर वचून ऑनलायन रजिस्ट्रेशन रिन्यू करूंक शकतात. तांचे खातीर 1300 रुपया फी दवरल्या. सिनियर सिटीजनांक 650 रुपया फी आसतली. इतले मजगतीं इफ्फीचे इव्हेंट मॅनेजमेंटा खातीर म्हायती प्रसारण मंत्रालयान 7 ऑक्टोबर मेरेन प्रस्ताव मागयल्यात. प्रस्ताव धाडचे पयलीं 27 तारखेर एजन्सी बरोबर मंत्रालय आनी चित्रपट महोत्सव संचालकाची बसका जातली. 44वो इफ्फी 20 ते 30 नोव्हेंबर मजगतीं जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.